पाकिस्तानांतल्यान नाफ्ता घेवन वचपी जहाज एमपीटीन हाडिल्ल्यान गोंयांत सुमार 300 दीस बोवाळ जाल्लो. कसलोच वायट प्रकार जायनासतना गोंय सरकाराक त्या जहाजांतलो नाफ्ता मुरगांवांत आशिल्ल्या गणेश बेंझोप्लास्ट प्लांटाच्या टाकयेन खाली करपाक यश आयिल्लें. सरकारान दिल्लें उतर पाळून मंगळारा नवीन जहाज हाडून परतो बेंझोप्लास्ट प्रकल्पाच्या टाकयेंतलो नाफ्ता खाली करपाक यश आयिल्लें. नुशी नलिनी जहाजांतलो नाफ्ता गणेश बेंझोप्लास्ट प्रकल्पाच्या टाकयेन खाली करपा खातीर मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायकाचो विरोध आशिल्लो. तरी देखून सरकारान थंय खाली केल्ल्यान मंत्री मिलिंद नायक आनी ताच्या समर्थकांक बेंझोप्लास्ट प्रकल्पाच्या धन्याचो राग आशिल्लो. नाफ्ता खाली करपाक सुरवात जातकच मंत्री मिलिंद नायकाच्या समर्थकांनी मुरगांवांत पत्रकार परिशद घेवन गणेश बेंझोप्लास्टाच्या विरोधान आवाज केला. मुरगांवांत आशिल्लो बेंझोप्लास्ट बंद करिसर आतां आमी वोगी रावचे नात अशें तांणी जाहीर केलां. बेंझोप्लास्ट बंद करपाची शपथ मंत्री मिलिंद नायकाच्या समर्थकांनी घेतल्या. पण सगळ्यात पयलो प्रश्न आनी आमचो PILन सगळ्यात फर्स्ट क्वेश्चन आसलेलो तो की नाफ्ता स्टोर जाली जाता तितले इमिजिएट ती खाली करपाची ओन्ली थ्रू ट्रान्सशिपमेंटानच बाय रोड न्हू. आनी तेच्या पयलींचे तेंचे ते ऑप्शन केलेले तेंच्यांनी DR3 केमार जाल्यार तेतून बरयलेलें आसलें की शिपमेंट ऑर रोड अशें आशिल्लें. सो आमी जेन्ना आमच्या PILन डायरेक्ट घातलें की फक्त आनी फक्त शिपमेंट थ्रू वचपाक जाय आनी जाता तितल्या बेगीन. सो तो टायम फ्रेम कोण दितलो. सो तेन्ना कोर्टान तांकां जॉयंट इन्स्पेक्शन होल्ड करपाक लायलें कलेक्टराक त्याच दिसा विथ इमिजिएट इफेक्ट. आनी त्याच दिसा सांजची तेंच्यांनी 17 तारखेर डिसेंबराच्या सांजची तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. तेतून तांकां तो रिपोर्ट येयलो दुसऱ्या दिसा 18 तारखेक हियरिंगाच्या दिसा तो रिपोर्ट येयलो कंट्रोल बोर्ड पोल्युशनाचो की तेंच्या कडेन प्रॉपर कन्सेंट रिन्यू जावंक नासलेलो. तेंचे जे टँक्स आसात पळय ते टँकांक नाफ्ता जर स्टोर करतलो जाल्यार फ्लोटींग टँक जावं रूफ तेंचो फ्लोटींग जावं कित्याक नाफ्ता म्हणटात ती एक्सपांड जाता एज पर टेम्परेचर. तर तो रूफ सुद्दां फ्लोटींग नासलो. इट वॉज व्हेरी डेंजरस. तेच्या बरोबर सेफ्टी मेजर्स नासलेले थंय सेक्युरिटी ऑफिसर नासलेलो. हे सगळे जेन्ना नजरेक आयले तेन्ना 18 तारखेर हायकोर्टान तांकां परत ऑर्डर केली की 24/7 सेफ्टी मेजर्स आसलेलो तसो एक सेक्युरिटी अपॉयंट करपाचो आनी सुनील कुमार म्हणून कोण तरी अपॉयंट केलो तेंच्यांनी. आनी तेच बरोबर सेफ्टी इक्विपमेंट्स दवर म्हणले. तेन्नाच ते एमपेटीक फक्त 5 दिसाचो टायमींग दिलो आनी 5 दिसां भितर तेंच्यांनी तो परतो टेंडर करपाचो आनी तो टेंडर करपाचो आनी वाया फक्त आनी फक्त म्हटल्यार वेसला थ्रू वचपाक जाय म्हणून ही जजमेंट कॉपी ही त्या हायकोर्टाची 18 तारखेची जजमेंट कॉपी. आनी आयज हे इतले सगळे आमी प्रयत्न केले आनी ओन्ली बिकॉज ऑफ कोर्ट इंटरवेन्शन आनी कोर्टाचें डायरेक्शन आसल्या कारणान आयज आमकां कळून आयला की थंयसर ग्लोबल पीक म्हणून एक शीप लागली आनी आतां ऑलरेडी आतां कितें जालें 5 जाले ऑलरेडी थंय ग्लोबल पीक MT ग्लोबल पीक म्हणून ही शीप लागली थंय आनी ऑलरेडी आतां तो सगळो कार्गो स्मूथली त्या शिपान खाली जाल्लो. म्हणजे आमी आतां गणेश बेंझोप्लास्टाक अशें सोडचें ना. गणेश बेंझोप्लास्टान जर तर प्रॉपर स्टोरेज टँक ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दवरूं शकना कन्सेंट तेंचो रिन्यू जावंक ना जाल्यार आमी ही परत गव्हर्मेंटा कडेन कंप्लेन करतले आनी गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डा कडेन आनी जाता तितल्या बेगीन सड्या वचून जेटी भागासून गणेश बेंझोप्लास्ट म्हणटात ती आमी कायमची काडून उडोवपाक प्रयत्न करतले आनी ते आमचे फुडले पावल आसतलें. संकल्प आमोणकाराचें चडच जालां. तांणी दाबोळेनच रावन राजकारण करचें. तांणी मुरगांवांत येवन मुरगांवांत बेश्टोच बोवाळ करचो न्ही अशी शिटकावणी संकल्प आमोणकाराक मंत्री मिलिंद नायकाच्या समर्थकांनी दिल्या. संकल्पा सारख्या ह्या मनशांक जे दाबोलीन रावन हांगा मुरगांवच्या हेतूर आवाज करतात तेचो हांव खरोखर ह्या गोष्टी खातीर निशेध करता. तेणे ह्यान फुडें ह्या दाबोलीन रावनच तेंच्यांनी आपले राजकीय हें चालू करचें असल्या हेतून ह्या हेतून तेणी फुडें येवचें न्हू आनी आमी हांकां असल्या गोश्टी केन्नाच थारू दिवचो ना. आमी इतलेच खातीर हांव तुमकां सांगता की ही शीप कशी येयली कोणी हाडली ह्या गोश्टीचो खरोखरच हांव अजूनय आमच्या सरकारा कडेन मागता की तेचेर डिपली तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करचें आनी तितून तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार 15 जुलयाक ही शीप जेन्ना आयली त्या टायमाचेर MPT बरोबर ज्या नुशी नलिनी हेचो स्टाफ आनी तेचो कोण जो हे आमचे शिपींग एजंट तेंच्या बरोबर जी मिटींग जाली तेतून एक आमचो कॉन्सिलर निलेश नावलकर हेचें बी नांव आहा आनी तेणी त्या बैठकीन आनी ती तेका लागून ही शीप हांगा आयली आनी आमकां मुरगांवच्या लोकांक ह्या डेंजरस हितून घातले. तेणें काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना 2010 तो एक हॉर्टिकल्चर स्कॅमान आहा तो जेन्ना चॅरमॅन आसलो आनी CM
तेजो दिगंबर कामत आसलेलो त्या वखता तेणें भाजी येताली ती भाजयेक तेणें गरीब लोकांक येताली ती भाजयेचेर तेणें स्कॅम केलो आनी आमचो पयलींचो लेट CM पार्सेकारान तेजेर हें केलें पर्रेकारान तेजेर आवाज केलो आनी तेगे एक्सपोज केलो तेका हे स्कॅमाक. दुसरो स्कॅम तेजो काणकोण फ्लड जालोलो तेन्ना तेणें एक स्कॅम केल्लो की डुप्लिकेट तेणें कुपन छापलोली आनी काणकोण फ्लड रिलीफ म्हूण ते वतून तो आहा. हांव तेका सांगूंक सोदतां की तूं चिकलान फातर मारनाका, फातर मार चिकोट तुजेरूच सोडटलें आनी तेका सांगूंक सोदता आमचे मिनिस्टराचें नांव तेणें पिड्यार करचें न्ही. आमचो आमदार MLA 3 टायम कॉन्स्टिट्युएंसी निवडून येयला, तेजेर कसलो दाग जाल्यार तूं दाखयन दी आनी 2 टायम तो मिनिस्टर आनी तेका सांगूंक सोदता तेका आमी 2 टायम डिफीट केला. तेका आतां तिसरे पावटी पासून आमी कॉन्स्टिट्युएंसी टिकेट दिला आमी तेका डिफीट करता. इतलें म्हजें सांगपाचें आहा की बिश्तोच उलयनाका आनी बिश्ते बारीक बोकडां घेवन 4 बोकडां घेवन प्रेस कॉन्फरन्स घेयनाका.